फुडल्या वर्सा मेरेन गोवा डेअरीचे दूध उत्पादन 1 लाख लिटरां मेरेन वाडयतले आनी ते खातीर सरकारा कडल्यान संचालक मंडळा सयत अधिकाऱ्यां कडल्यान धोरणात्मक निर्णय घेतले अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। सोमारा फोंड्याच्या कुर्टी वाठारांत आशिल्ल्या गोवा डेअरी प्लांटाक भेट दिल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले। मंत्री शिरोडकरान गोवा डेअरीच्या प्लांटाक भेट दिवन ताची पळोवणी केली। तशेंच संचालक मंडळ आणि ज्येष्ठ अधिकाऱ्यां सयत बसका घेवन वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा केली। ह्या वेळार गोवा डेअरीचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय, व्यवस्थापकीय संचालक पराग नगरसेकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोवा डेअरी आणि फीड प्लांट आसा ताजे सगळे सेक्शन गेट्स आसात तांचेर आज बैठक जाली। ह्या बैठकीचो मुख्य उद्देश म्हटल्यार आमचे प्रोडक्शन जे आसा दुधाचें प्रोडक्शन किंवा प्रोक्युरमेंट हे दोन्ही धर्तीचेर ते वाडोवचे। आयचे घडयेक आमी सादारणशे 42 ते 44 हजार लिटर गोंयच्या शेतकऱ्यां कडल्यान कलेक्शन करतात आणि ते मार्केटात सप्लाय करतात। आता दोन स्तराचेर आमी काम करपाक लायिल्लें आसा। एक म्हणल्यार इमिजिएट प्रोक्युरमेंट वाडोवपाचो। आता इमिजिएट प्रोक्युरमेंट वाडयतलो जर जाय जाल्यार आमचे गोंयचे शेतकऱ्यां कडल्यान दूध जे मेळटा ते आनीक थोडेशें वाडोवपाक जाय जाल्यार कमोवपाचें आणि त्या बरोबरच भायल्या राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांतल्यान थोडेशें दूध घेवपाचें। कारण आता सणाचे दीस येवपा आसा। चवथ आसा 30 ऑगस्ट आसा, त्यानंतर मागीर सप्टेंबर ऑक्टोबरान मागीर दिवाळी वगैरे आसतली आणि त्यामुळे डिमांड जो आसा पळय दुधाचो वाडलो। आणि एक बरी गजाल आसा ती म्हटल्यार गोंयच्या डेअरीच्या दुधाची मागणी लोकां भितर वाडत आसा। लोक गोंयचे डेअरीचे आयटम जे आसात पळय ते तूप आसुये, बटर आसुये हाजी अपेक्षेन वाट पळयतात की आमकां सप्लाय जावचें अशें म्हणून। आणि त्या खातीर इमिजिएट आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा की थोडेशें दूध भायल्यान प्रोक्युरमेंट करचें आणि हे जे गॅप जे आसा पळय 44,000 ते 50,000 किंवा 60,000 किंवा 70,000 वचपाचें टार्गेट घेवन थारायल्लें आसा। सप्टेंबर पर्यंत आमी सादारणशे 60,000 लिटर दूध डेअरींतल्यान सप्लाय करतले अशा प्रकारचे टार्गेट आमी सगळ्यांनी घेतिल्लें आसा। की सादारणशे मुखाल्ले एक वर्सा भितर हे 40,000 जे आज आसा ते 60,000 80,000 अशें करीत 1 लाखाचेर पावपाक जाय।